रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत विरोधी आमदार तशेंच समाज वावुरप्यांनी आझाद मैदानाचेर एकठांय येत ह्या हल्ल्याचो निशेध केल्लो। तशेंच हे सभे उपरांत तांणी पणजेच्या पुलीस मुख्यालया कडेन धांव घेतिल्ली। रस्ते आडावन धरिल्ले हे खातीर विरोधी आमदार समाज वावुरपी आनी 450 परस चड लोकां आड पुलिशेन गुन्यांव नोंद केले। ह्या प्रकरणात युरी आलेमांव, विजय सरदेसाई, वेंजी विएगस, विरेश बोरकर, अंजली निंबाळकर, प्रसाद गांवकार आनी प्रकाश वेळीप हांणी आंदोलनात वांटो घेतिल्लो। रामा काणकोणकाराचेर 19 सप्टेंबराक कांय जाणांनी जीव घेणो हल्लो केल्लो। ह्या हल्ल्या उपरांत विरोधी आमदार तशेंच समाज वावुरपी आनी हेर लोकांनी मोठे आंदोलन केल्ले। रामाक न्याय मेळोवन दिवचो तशेंच ताचेर केल्ल्या हल्ल्यात सामील आशिल्ल्या मास्टरमाइंडाक धरचो अशी मागणी करीत आंदोलकांनी रस्ते आडयल्ले। तशेंच मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार आणि भाजपा कार्यालया कडेन मोर्चा व्हरून रस्ते आडावन धरिल्ले। हे खातीर आता पणजे पुलिशेन विरोधी पक्षाचे आमदार, समाज वावुरपी आणि 450 परस चड आंदोलकां आड गुन्यांव नोंद केल्यात। ह्या प्रकरणात युरी आलेमांव, विजय सरदेसाई, वेंजी विएगस, विरेश बोरकार, अंजली निंबाळकर, प्रसाद गांवकार आणि प्रकाश वेळीप हांणी ह्या आंदोलनात वांटो घेतिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।